काणकोणच्या जनतेच्या ज्या रास्त मागण्या आहेत त्या मागण्या जर पूर्ण करू शकत नाही रेल्वे अधिकाऱ्यांनी आणि सरकार, तर आम्हाला वेगळ्या पद्धतीनं जावं लागेल. आता आमचं खरं म्हणजे माझं आता आंदोलनामध्ये सक्रिय भाग घेण्याचं वय नाही, तरीसुद्धा हे वयाचा प्रश्न बाजूला ठेवून आमच्यासारख्यांना रेल्वेला जाग आणण्यासाठी काहीतरी वेगळ्या प्रकारचं आंदोलन करावं लागेल. आजची उपोषण असली पळय आमचे, ताका उपोषणां बसल्या म्हणून आमच्या मामलेदारान म्हणजे मॅजिस्ट्रेटान दखल घेवन तो आमचे मदीं हजर जालो आनी आमचे कडेन उलोवन म्हणल्यार आमचे सिनियर सिटीजन आसा ते तांचे कडेन उलोवन ताणें जी रेल्वे ऑथॉरिटी आसा ताजो पोस्ट रिजनल मॅनेजर ताका आपोवन हाडलो आनी तांचे समक्ष आमचें उलोवण जालें. ताणें पयलीं लेटर केल्लें की आपूण तें शक्य ना, आमचे हांगा रेल्वे थांबोवपाक शक्य ना, पूण आमी ताका माघार घेतली ना. ताका सांगलां की आनी 15 दीस तरी हायर ऑथॉरिटी पर्यंत डिस्कस कर आनी कितें तें सांग. आनी त्या प्रमाणे तो तयार जालो. त्या वेळार आमी आमचो मॅजिस्ट्रेटाक रिस्पेक्ट दिवन, मामलेदाराक रिस्पेक्ट दिवन ही सगळी फुडली जबाबदारी आसा ती तेणें आमकां कळोवची तेंचे कडेन. आनी समज ते तर ते एग्री जायना जाल्यार मागीर आमकां हाजो मार्ग अवलंब करचो पडटलो. चड करून खंय 19 तारखेक ह्या इश्यूचेर रेल्वे ऑथॉरिटीची बसका जातली. सो अकॉर्डिंगली हांवें तेंचे कडेन येवन तेंच्या कडेन रिक्वेस्ट केलो, बाबा अशें अशें आसा. तेंच्यांनी डिमांड केलो की जो रेल्वे ऑथॉरिटीचो मॅनेजर आसा ताका हाडचो आनी तेच्या कडेन आमकां एश्युरन्स जाय म्हणून कितें तरी. सो अकॉर्डिंगली हांवें ताका रिक्वेस्ट केलो आनी ताका आपयलो. येस कम. तेणें सांगलें, तेणें फाटलें जें कितें आसलें पळय डिमांड धाडलेली तेजी कॉपी दिली. पूण आतां सगळ्या सिनियर सिटीजनच्या भितर लोकां भितर तेंच्यांनी एश्युरन्स दिलें की आपूण इमिजिएटली तेणें आपल्या हायरापाक फोन केलो, तेच्या कडेन घेतलें आनी ही हॅज फिक्स मिटींग. सो ऑलमोस्ट आमच्या सिनियर सिटीजनांनी 1 15 दिसा भितर आमकां पॉझिटिव्ह आन्सर येवचें अशें अपेक्षा केली. पूण तेणें सांगलां की आपूण एका विका भितर मिटींग घेता आनी अकॉर्डिंगली तेणें म्हाका एक हांव फाटल्यान डिस्कस करतलो तेच्या कडेन. सो अकॉर्डिंग टेंटेटिव्ह डेट दिली तेणें म्हाका 19 तारखेर. सो सकाळीं 11 वरांचेर आमी मिटींग घेवची म्हणून. प्रुडंटा खातीर बबेश बोरकार.